सगळी उभी राहून मिसाचे सुरवातीचे गायन गाऊया. 30 सर्वेश्वराची सेवा करात पान 15 A30 पेज 15. सर्वेश्वराक वाखाणात पावा पडलिलो, देवाचे नाव वयर काढात सगळ्या पुरजानो. सर्वेश्वराक वाखाणात पावा पडलिलो, देवाचे नाव वयर काढात सगळ्या पुरजानो. सर्वेश्वराची सेवा करात, आनंदाची भक्ती करात. स्वर्गीता गावून भितर सरात, सदोसाने या देवा मुखार. सर्वेश्वराक वाखाणात पावा पडलिलो, देवाचे नाव वयर काढात सगळ्या पुरजानो. सर्वेश्वराक वाखाणात पावा पडलिलो, देवाचे नाव वयर काढात सगळ्या पुरजानो. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले पिटर पेरेरा देवान ताका सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता फ्रांसीस फेर्नांदीस देवान ताचे भरपूर आशिर्वाद घालूं, बरे भलायकी ताका फाव करूं, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो राखण सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां पासत आमी मागुया. आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत स्विटी फेर्नांदीस, गुस्तावो फारिया, नेविल फारिया, पीटर फारिया, members of Asia Mahal, Alvarino Luis, Apolino Cipriano Viegas, Bela Viegas, João Pedro Viegas आणि मार्गारिता वेगस के भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कूट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजो भयमानो, जेजू आपल्या बापाक दिनवासतान वाकणटा, कित्याक स्वर्गीचे गूट ल्हानाक आनी खालत्यांक उक्ते केले म्हूण. सो आमचे जण एकल्याचें जिवीत ल्हानवीक खालती जावन आनी हे भाशेन देवाचे गूट आमी समजून घेवंक, देवाचो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाचें बरेंपण आमी अनुभवूंक पावूंक आनी हेच बरेंपण दुसऱ्यांकूय आमी अनुभवूंक दिवंक. ही कृपा आमकां जण एकल्या मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें, मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातक्यो वस्कूत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपोत विद्यार्थ देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे भासत बागेवन सुद्दां सांगवार मारे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे का सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत, सोम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोम्या काकूत, सोम्या काकूत. रातुया
थोडोसो पिडुकीस रावन तुमचे कासकी ते साव देवा मुखार दवरात. कोणवळे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिसकात. तुज्या कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. बाबतान बोरबोशन आनी मोगान तांकां उर्बे बंद कर. आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे ते राजभर चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्ता देशांतली बाळ सोदूच 3 म्हयन्या उपरांत ते दिसा इस्रायलाच्यो पुतधुवो सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफिदिमांतावन ती भायर सोडली. सिनायाच्या अरोण्यान पावतोच थंय तांणी आपले तोंबू ताणले. दोंगरार फुडो करून इस्रायलान आपले तोंबू उबारले. सर्वेच पोरान मोइजेसाक सांगले, पळय, तुजे लागीं हांव उलयतां तेन्ना पोरजेन आयकोचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एक दाट कुपाच्या रुपान हांव तुका दिश्टी पडटलो. आनी मोइजेसान पोरजेचो जाबाब सर्वेच पोराक कळयलो. सर्वेच पोरान मोइजेसाक सांगलें, पोरजेची वच आनी आयज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपलीं आंगोस्त्रां बांदून तिसरे दिसा तांकां तयार जावं दी. कित्याक तिसरे दिसा सोगले पोरजेच्या दोळ्या मुखार सर्वेस पोर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसरे दिसा दिसुजवाच्या वेळार गोड आनी जोगलांनी मारली आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिश्टी पडलें आनी व्हडल्या आवाजान एक तुरतुरी वाजली. आपल्या पेणे करून तुंबूंतली आसली तीं सोगलीं पोरजां भिवून कांपलीं. तेन्ना मोइजेसान पोरजेक सर्वेस पोराक मेळूंक तुंबूंतलीं भायर काडून व्हेलीं. ती दोंगराच्या पांयाशी उबी रावली. सिनाय दोंगर सोगलो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस पोर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आख्यांतल्यान धुंवरा पोरी तो वयर वयर चडलो आनी सोगलो दोंगर बरोच कांपलो. तुरतुरेचो आवाज चड 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 जायत गेलो. मोइजेस उलयता आनी गडगडा उद्देशी सर्वेस पोर ताका जाबाब दितालो. सर्वेस पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराच्या तेंगशेर रावलो. आनी ताणें मोइजेसाक दोंगराचे तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. सोगली मुडया. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. सर्वेच पोरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तुका वाकाणटा. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासनाक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव वाकाणटा. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. तुज्या वैभवाच्या मंदिरान तुका वाकाणटा. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. तुज्या राज्याचे शिवसोनार तुका वाकाणटा. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. सोगल्या कुलाचो तूं ताव घेताय. आमी तुका वाकाणटा. तुका वैभव आनी वंदन सासनाच्या सासना. अंतरोलाच्या मोरबार
तुका वाकाणटा तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासणा सभाक तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासणा उद्गार Soy sorbis fora, soy sorbis fora, soy, 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 soy. Soy sorbis fora, soy sorbis fora, soy, 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 soy. बापा सोर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सोर्गीचे राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्चे केले Soy sorbis fora, soy sorbis fora, soy, 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 soy. Soy sorbis fora, soy sorbis fora, soy, 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 soy. Sobespo तुमचे सोबे आसूं Tuce sobe asu, Matia pormoni Gesù Cristaचे शुभ बोतोमा moi tu casomia. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें वपारींनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय ताणें पोत्तीपाळ केलो कित्याक स्वर्गा राजाचें गूट ओळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा तांकां हेरांक ना आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओंत्तलें पूण ना ताका आसलोलें पुर्यान ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो देखून हांव वपारींनी तांचे कोडे उलयतां कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना न्हय म्हूण समजयना इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सोबें पाळून येता आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावं कानांनी आयकना जावं मनान समजना जावं आनी तांचें जिवीत बदलोना जावं आनी तांकां हांवें बरी करिना जावं ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागीत हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Wakari tu caprisa. म्हजे बहीण मानू आयच्या दोनूय वाचपांत दोन वस्तूंचेर आमकां नियाळ करूंक आदार जाता आयकप आनीक पळोवप आयकप आनीक पळोवप आनीक जेजू म्हणटा नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागीत म्हजे बहीण मानू आमकां दोळे आसात पळोवंक कान आसात आयकूंक जाल्यार आमकांच आमी विचारुया कितें आमी पळयता कितें आमी आयकता बरें आमी पळयता बरें आमी आयकता वायट आमी पळयता वायट आमी आयकता म्हजे बहीण मानू हे दोनूय सांदे आमकां किरीत गरजेचे आनी म्हत्वाचे जावन आसा आनीक हे दोनूय सांदे पळोवंक आनी आयकूंक कोणाक देवाक पळोवंक आनी देवाक आयकूंक आमकां आदाराचें जाता आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप सोर्बेस्पोर देव मोइजेसा लागीं उलयतालो आनी सोर्बेस्पोर देव मोइजेसा लागीं उलोवन तो तांकां सांगता हांव म्हजें दर्शन म्हजे पळजेक दिवंक वेतां सिनाय दोंगरार तेंगशेर थंयसर हांव येतलो म्हजें आसणें थंयसर आसतलें आनी हे भाशेन म्हजें दर्शन पळजेक हांव दितलो आनी म्हजे बहीण मानू हो संदेश मोइजेस वेता इज्रायल पळजेक घुमयता
आनी तिसऱ्या दिसाक सगलो लोक सिनाय दोंगराक सकयल एकठांय जाता आनीक सोर्बेस्पोर उज्याच्या आगट्यान वयर सिनाय दोंगराचे तेंगशेर थंयसर ताचें आसणें जाता आनी आख्खो दोंगर दोंगरान बोत्ता आनीक मोइजेसाक सोर्बेस्पोर देव आपयता आनी सोर्बेस्पोर देव मोइजेसा लागीं उलोवंक लागता. सो सोर्बेस्पोर देवाक मोइजेस पळयता आनीक सोर्बेस्पोर देव जें कितें उलयतालो तें मोइजेस आयकता. लोकांक कितें दिसता? लोक फक्त कितें पळयता? धुंवर पळयता, आख्खोच धुंवर पळयता आनी किसो दिल्लें आसा गोडगोडाच्या उद्देशी सोर्बेस्पोर देव ताका जबाब दितालो. कितें आयकता ती? गोड आनी धुंवर. पूण मोइजेस कितें जें सोर्बेस्पोर देव ताचे लागीं उलयतालो तें आयकतालो आनी तो सोर्बेस्पोराचे देवाक पळयता. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत हें देवाचें आसणें आजून पासून सबार तरेनी आमच्या जिवितांत आसा. देवाचें आसणें आमचे मदीं मनशां वरवीं आसा. देवाचें आसणें ह्या पवित्र मिसापच्या बलिदाना वरवीं आसा. देवाचें आसणें देवाच्या उतरा वरवीं आसा. देवाचें आसणें मागण्याच्या कुडांत आसा. आनीक वेगवेगळे तरेचे गोडितां आमच्या जिवितांत घडटात. ते गोडितां वरवीं देवाचें आसणें आसा. देव आमचे लागीं उलयता. म्हजे भयण मानू, ह्या सगल्या वस्तूंनी हांव देवाक पळयतां, देवाक आयकतां. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता देवाचें आसणें जेजू वरवीं तांचे मदीं हाजीर आसलें. देव आपल्या पुता वरवीं तांचे लागीं उलयतालो. पूण म्हजे भयण मानू, हें देवाचें आसणें जेजू वरवीं पळोवंक आनीक ताका आयकूंक घेवंक तीं चुकतात. आनी कित्याक चुकतात? कित्याक जे फारिझी आसले, धर्मशास्त्री आसले, ते आपल्याच वाद्याचे आसले. आपूण सगळे जाणा म्हूण सोजमताले, व्हडपणान बोल्लोले, मिंजाशीन जियेताले. आनी तशेंच म्हजे भयण फुडें दिल्लें आसा. इजाज प्रभादी म्हणटा तांची लोकांची काळजां कितें जालीं? निबर जाल्लीं. सो व्हडपणान जियेतालीं, निबर मनाची, निबर काळजाची. समजून घेवंक, मानून घेवंक दे वे नॉट ओपन. आनी हाका लागून म्हजे भयण मानू, जें जेजूचें आसणें, देवाचें आसणें जेजू वरवीं तांचे मदीं हाजीर आसलें तें पळोवंक आनी ताका आयकूंक घेवंक तीं चुकतात. आनी जेजू म्हणटा खरेंच तुमी भागी, जे पळयतात ते दोळे भागी. कित्याक जायते प्रवादी आदले कोरांक जायते प्रवादी रावताले सोरवंडाराक पळोवंक आनी सोरवंडाराक आयकूंक. आनी जेजू आपल्या शिष्यां म्हणटा तुमी भागी, कित्याक तुमी म्हाका पळयतात आनी तुमी म्हाका आयकतात. तर म्हजे भयण मानू, ही लायन, ही वळ आमी मनांत धरुया. नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. कितें पळोवंक आनी कितें आयकूंक? देवाक जेन्ना आमी पळोवंक भावरता आनी तेन्ना देवाक आमी आयकूंक भावरता. कितें गरजेचें? भावार्थाचे दोळे आनी भावार्थाचे कान गरजेचे. तर म्हजे भयण मानू, आमकां ही सगल्यांक भावार्थाची नदर मागुया आनीक भावार्थाचे कान मागुया. दर दिसाक देवाचें आसणें जें आमचे मदीं आसा तें पळोवंक आनी दर दिसाक वेगवेगळे तरेन देव आमचे लागीं उलयता ताका आयकूंक घेवंक आमच्या जिवितांत नवसोन्य हाडूंक हें देवाचें बरेंपण अनुभव आनी हेंच बरेंपण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक पावूं. भेटून एक गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय, पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, कशें ओपंदिता तुका, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आमेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आमेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आमेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आमेता.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूं तुजे पोलशेक तुवें फरमायलें. ते सगले आतां सोंपोवन जेवच्या एकाच बलिदानात तुवें सोंपून नाय पावयले. तो जेचो योद आयज आमी तुका भक्तीन भोगता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्विले आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सरभोणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची कालसां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा सोर कांय सोदता हेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता. जिव्या भावांतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरबशान ताच्या मोहिमेमत येण्याक ओतरेकता. तुका आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sonsa voglio tucia voivoda tu sorgi tu canso sorvis porati nami eta caso tu sorgi tu canso बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोय ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचीच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसुंबेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नोब्या आनी सासणीक कोराचेर रगत पातकांच्या बॉक्सान मेजच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावाट्याचो गुटपूर गोटुया. सोमया जेजू आमी वळखता आमी एकाशीतले पियेता इतले मोगी तूं वैभवारेचो आमी तुजें मरण परगटा. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतली आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती बाग्यो जुजे तिचो पोती बाग्यो धर्म दोता बाग्यो सुसेबाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. आनी सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता
तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हजे भयण मानून देवाचें आसणें आमचे मदें वेगवेगळे तरेन आसा. देव आमचे लागीं वेगवेगळे तरेन उलयता. गरज आसा भावार्थाची नदर, गरज आसा शक्ती देवाची आयकून घेवंक. तर म्हजे भयण मानू मागुया हे भावार्थाची नदर आमकां सगळ्यांक आनीक शक्ती मागुया देवाक आयकून घेवंक आनी समजून घेवंक आनी हे भाशेन देवाचें आसणें जें आमचे मदें आसा तें आमी अनुभवूंक आनी तेंच आमी दुसऱ्यांक अनुभवूंक दिवंक. जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बोलान करपा जण एकल्याक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काण्णे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड, त्या कोणाची वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जुदा काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेज क्रिस्ता तुवें आदोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकाल आनी जे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूं शिका एकवटान सांबाळ. जी आतां राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. एकामेका मोगा जीवची शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शिडी संस्थाचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांची सगळी सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण जाकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोंच्या वेळार गायन गावया म्हाका फावोनय सोमिया. D26 पान 61. D26 पेज 61. Maha
प्रार्थूया. देव आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाचे दीस घाल. स्वर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें, तर आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो. तुमचे सव्या सुसर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F12 खुशाल काळजां, पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली यादां खुशाल काळजां, देवा शांती भायर सोडून येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वाढून गेला उपासरो. एका साऱ्या आमच्या देवा खुशाल काही